बागीबून पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटवेले वाचप. भावा भयणीनो, एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारांत भितर सरले आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुडाक लागले, कित्याक सगल्यांनीच पातक केलें. एका मनशाच्या गुन्यांवान इतलीं मनशां मरूंक पावलीं जाल्यार ताचेवून चड खरें तें हें. एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं आयलोली देवाची कृपा फुंक्याची सुबान देणें कशें सांगून नजो तितलेय मनशाक पावले. एका मनशाच्या पातकाक लागून समेस्तांचेर मरण राज चलयतलें हें खरें जाल्यार ताचेवून अदीक फलादीक ही कृपा आनी फुंक्याचें देणें एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हे फावो नासलोले देणें घेतात ती सगलीं पुण्यवंत जातात आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवां समेस्तांचेर खास्तीचें फर्मण पडलें, तशेंच एका मनशाची पुण्यवंत करणी समेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूड पातकी जाले. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगळीं पुण्यवंत जातलीं. पातक चडोन वाडोन वेचे खातीर समूर्त उबी जाली, पूण पातक चडलें वाडलें थंय कृपा ताचेवून अदीक चडली वाडली. हे परी जशें पातकां मरणा वरवीं राजवटकी चलयली, तशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी सासणाच्या जिविताक पावयता त्या प्रमाणीकपणा वरवीं कृपेन राजवटकी चलोवची. देवाचे उठोवणे, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता सायबा. योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळय, हांव येता. जबाब: हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता सायबा. तुजे कुशीक हांव पाळो दिवचो म्हूण शास्त्राचेर ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा. देवा, म्हज्या सगल्या म्हज्या काळजान तुजी समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब: हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता सायबा. सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें पुरगोट केलां. म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना, हें तूं बरें जाणय सर्वेस्परा. जबाब: हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता सायबा. तुजी वाट पळयून आसात तांकां सगल्यांक तुजे सवे मेळूंक आनंद आनी संतोश. तुज्या तारणाक रावतात तीं सगलीं अशें सदांच म्हणूंक पावूं. कितलो व्हड तो आमचो देव. जबाब: हो पळय, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता सायबा. उद्गार: सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वोगोत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमच्या पेंगटात बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिव्यो घेयात. आपलो दोनी लग्ना उत्सवांतावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उगडचे खातीर ताची वाट पळोवन रावतात तसलीं मनशां पुरी तुमी जायात. दोनी येतात तेन्ना
ताका जागे मेळटीत ते चाकूर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आनी आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी दुसऱ्या पहारार व तिसऱ्या पहारार येयत आनी ते ताका तशेंच मेळटीत जाल्यार ते चाकूर भागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. एका मनशा वरवीं पातोक संवसारांत आयलें. नियाळाक आदार. शेजाराच्या दोगा ल्हान भुरग्यांची मोस्तेपण जोगणी आवयन बापाक सांगलें. विसर घाल, भुरगीं झगडटात आनी एक जातात, आमी कित्याक पडुया? आपले बायलेचें आयकनासतना, रागान विचार करिनासतना वचून त्या भुरग्याक बरोच मारलो. भुरग्याक आडायतना ताची बोडी ताचे आवयचेर पडून तिचो दोळो जखमी जालो. उपरांत भुरग्यांचे बापायन केस घातली. आतां केस चलत आसा. हें पळोवन बायल हॉस्पिटलांत हार्ट अटॅक येवन आसा. ताका तारवार वचूंक मेळना. भुरग्यांक शाळेंत दुसरीं भुरगीं लॉजेक घालतात. सगळें एकाच खिणा भितर आयलें कशें. त्या गरोब्याक जालें. ताणें जर बायलेचें आयकलोलें जाल्यार आयज इतली कोश्ट आनी दूख घरांत येवची नासली. पावलून रोमकारांक बरोवन सांगता, एका मनशा लागीं पातोक जर ह्या संवसारांत आयलें जाल्यार जेजून तें पातोक काडून उडयलें, आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं. शुभ वर्तमानान जेजू शिडकायता, जागृत रावात. चोर केन्ना येतलो तें आमी नकळो. त्याच भाशेन वायट कशें भितर सोदतलें तें समजना. जर तर आमी देवाच्या कृपेन आनी आशिर्वादान जियेता जाल्यार आमी ताचें उतर आमच्यान रिगलोलें आसात जाल्यार असलें कोश्ट घरांत येवंक शकनात, कित्याक देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. मागणें. कुटुंबांत आळकोळी आनी राग येता तेन्ना शांतीपणांत वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.